मांद्रे पोलिसांनी हरमल हांगासरल्या एका हॉटेलार धाड घालून जो वेशा व्यवसाय चलता अशी कागाळ आशिल्ली त्या शमिनी उर्फ मारिया ह्या महिलेक पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्या हॉटेलान 25 आणि 34 पिरायेची दोन जी युवती आशिल्ले वेस्ट बंगालची तांची सुटका केल्ली आसा। ह्या वाठारात जायत्या वेळार वेशा व्यवसाय चलता अश्यो कागाळी आशिल्ल्यो पर्यटकांचे म्हणणे आशिल्ले, पूण पोलीस तांचेर कारवाई करिनाशिल्ली। पूण मांद्रे पोलिसांनी तातडीन दखल घेवन आयिल्ले कागाळीचे बेगोबेग कारवाई करताना NGO मार्फत ही कारवाई केल्या आणि मुखार अशीच कारवाई करतले अशें पोलिसांचे म्हणणे आसा। ह्या वाठारांत राती पहाटेक 4-5 अश्यो जायत्यो संशयीत महिला व्यवसायाचेर रेस्टॉरंटाचेर फिरत असतात आणि आयल्या गेल्ल्या पर्यटकांक हात हवारे करतात अशें जायत्या थळाव्या नागरिकांचो दावो आशिल्लो। पूण आयज मेरेन असली कसलीच कारवाई तांचेर करूंक नाशिल्ली। पूण मांद्रे पोलिसांनी हाचेर दखल घेवन एका महिलेक अटक केला आणि जायती व्यवसाय सुरू आसा ताचे संबंधी ताचे कडल्यान आणखी चौकशी पोलीस करतात। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।